परत आयफोन घेता दीदी सोनी दीदी काय मग फाटल्या बॉल्सान घालचे ना हा ना दीदी आता पार्टी जी ये दो लेडी पे मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ। ये दोनों ने अपने दम पे आज यहाँ पे है। न्यू लॅपटॉप न्यू येला असला लॅपटॉप आता बरं सांग असं सगळ्यांना टी असला बायक पळयता ताका सांगला कोको मेलन मातशें कितें लावन दिनाल्यार कितें करूं बेश्टें रावला हे बाय मस्ती करता आनी दोगां आहा न्हू आदी आनी न्हय आनी आनी आदी कितें करता ना कोको मेलन लावच्या कितें पळयता आपूण लाग जाय तें पळयता न्हू रे कितें रे बाय कितें बाय सगळें हाय कर अशें कर हात दाखय तुजी हे खंय पावलें ती पॅन्ट हा सो पळयता आतां कितें भितर जेवण चल्लां आज वॅज कर सांगलें एका नॉर्मल नुस्तें घेवन भाजी खूब आहली तांकां घाल हा कितें विंचू विंचू खंय रे हा मार ताका उडे समजा ए हात चावल जीव कसलो येयला हे काय ना ताका अशी हे आहा रे ते अशें हे काय आसा दोनूय सायडीक ते उडे ते मारू हे जावं हा रानी आज क्या चल रहा है खाना मिक्स सब्जी आज मिक्स भाजी करता हे पळय सगळें कट करून दवरला सगळें आनी मुळी हे मुळी हांव मात खायना मॅनी खाती हे मुळीची भाजी हांव खायना सो मुळीची भाजी करता पानां बिनां सगळें दोन हे करूंक दवरला ना ड्रायन करपाक दवरला सगळें हांवें हांगासर अच्छा ना हे सो चल्ला आनी मशीन लायला आनी भायल्या कपड्याचे सुकत घालपाक जाय आनी पळोवया आज कशें कितें तें सांगता तुमकां येयला भितर आपलें काम करता कितें जालें कितें सोदता ना मानले बाय गाडी चले की चले आता सांज जाला आनी सोनी दी तेंची ज्वेलरी तुमकां खबर आहा न्हू ते दिसा सांगलें लास्ट ब्लॉगान 26 कितें गोड न्यूज जावं म्हणून आत्तां मी च्या बीन पिली गडबड जाली सामकी वचपाक दे चल की बाय न्हिदलेले आत्तां उठला बायक रेडी केला हे बाय जिजू रेडी जावन येयला हांव म्हणटा जिजू रेडी आनी दीदी रेडी जावनूच येयल्या हे बायक आत्तां रेडी केला हाय खंय पळय हाय काल कर म्हणटा करनासलें मुगो मेरी क्रिसमस कर करता काल कर म्हणल्यार कोणाक करनासलें ना काल सोडलेलं त्यात जीव आता नीट काढले बॅकग्राऊंड बरं दिसणार बॅकग्राऊंड तुका फ्रेम करून दिला असं सांजचे मागीर आमी वयतली म्हणजे शंकर बीन येयले की क्रिप पळोवपाक वयतले ते खबर ना पळोवया मागीर पूण दीदीन बायक आनी बाबू काडूं ना तेका दिसलें आमी आतां कितें काम करून येतले आनी मागीर खंय वयचें ना आनी तेंची कजन्स येयल्या मुगो म्हाज्या नोंदणेली बीन भुरगीं आनी ती खेळपाक बिजी आहली एक्चुअली न्हू तेका आज बावी म्हणटाले 26 वचपाक जाय याद ना डेट याद ना परत आसराबाईगेर अशें म्हणलेलें पूण तांकां आतां आमी येतना याद करूं याद ना अरे आनी मागीर तोय बीन बेजार जातलो बाबू गेला म्हणून हय ना अरे रे पळयला पळय वेलकम टू क्रोमा कित्याक गेला गुड न्यूज आहा कित्याक ते मागीर तुमकां कळटा कित्याक गेला गो क्रोमान कित्याक गेला ओके ना सो क्रोमान एक कितें गुड न्यूज आहा दीदीचो ते आदी तुमकां कळला रोमान कितें तरी दिदीचो गुड न्यूज आवडटा रोमान कितें तरी गुड न्यूज दिदीचो ओके गुड न्यूज गुड न्यूज नाल्यार सो चलो वयता भितर मागीर सांगता तुमकां कितें गुड न्यूज आहा तो मागीर परत कितें आयफोन घेता तुमी फाटल्यान सॉंग आहा कॉपीरायट येतले परत आयफोन घेता दीदी सोनी दीदी हय मुगो फाटल्या बॉल्सान घालचे ना हा ना तूं कितें पळोवपाक येयला तें पळयता मेनू वयर वता सांजे परत भितरला आनी क्रोमान बेस्ट क्रिसमसाचे डेकोरेट केल्या पळय आनी बरें केलां मरे हांगासर दीदी खरी बाय केला पळय बरी बरें केलां क्रोमान ही गिफ्ट जाय तें काड खरें आहा काय आमच्या भशेन खाली गो पळोवया कितें आसा जाल्यार बट डान्स कर डान्स कर मातशें कहो डान्स करता हात दी सांग मरे म्हाज्या
साहेब आहे हांगा क्रिसमस डान्स करता साहेब लॅपटॉप पळोवपाक सो देखीक मेन जाय आसलें लॅपटॉप फायनली सो एडिटींग काम खातीर कित्याक खातीर तू म्हाका हायर कर एडिटिंगाक आनी कितले सॅलरी दिता दिन का 50 रुपया लगेल हे खूप पात्रा आहे आपण केलं हायर करून ठेवलं आणि पळय हाय म्हाका हायर कर बरो एडिट करतलो कोण पोवचे ना तुजी व्हिडिओ सो दीस स्पेशली एडिटिंगाक ताका जाय पडटा कित्याक तेजी आतां सद्या फोनान एडिट करता 2 years झाली 2 वर्सां पळय तांच्यान कितले वर्सां एडिट केला फोनार हांवें पयलीं तेजेर केला हय ना पयलीं तेजेर केला सॅमसंगाचो आयफोन घेवन 2 years झाली 2 years आयफोनाचेर आयफोनाचे आनी कितें प्रॉब्लम जाताले ना आयफोन ताका सुटाकूय जाय पडटा आनी एडिटींग त्या आदी आतां लॅपटॉपाचे 5 जातले आतां तुमकां एवरी डे फोन गावता ब्लॉग सेटिंग व्हिडिओ हांव भायर गेलें म्हणटकूच तेन्ना एडिटिंगाक प्रॉब्लम तशें जातालें त्या आदी तेजी लॅपटॉप फायनल घेवपाक आतां पळोवया कशें कितें जाता तें फायनल सद्या पळोवपाक पळयता कितें तें बीन आमकां तेजें कशें कितें कांयच खबर ना तेजें कितें कितें आसता तें GB हें तें खंयच्या कित्याक लॅपटॉप यूज जाता आयफोनाचेर म्हाका कांयच खबर नासलें तेणें म्हाका काय फोनाच्या ना कितें लॅपटॉपाचेर ही सगळी नॉलेज आसपाक पडटा खंयचे लॅपटॉप कित्याक यूज जाता एक राइजन 7 में आता है सो ताका आतां कितें हें दिता उकळून हाडटाले आं ताका सगळें खबर आसा शाक सगळें काम हेजेर तितूनच करता सगळ्यांना तो आसा बेंगलोर सो असं पळोवयात आमचें कितें आसा रातचें इंडिकेशन है सिविल हें जालें की सकाळी बुकींग पळोवया कशें पळोवया फुडलो कितें प्लॅन हे कितें करता हांगा हाजून डान्स काबार जावना म्युजीक काबार तर म्युजीक काबार बाय म्युजीक काबार कितें करता कितें रे स्टॅच्यू जावन रावला मरे तुमी हांव व्हिडिओ घेता पळय म्हाजे फुडें मेरे सामने हांवें 2 विमेन एम्पावरमेंट म्हणटा मरे हय पळय फोन येता तुका हांव कितें म्हणटालो विसरलो हांव पळय ये बरो याद करता मरे हो मोबायलाची गॅरंटी ना केन्नाय फोन येता म्हाका हय सो मेरे सामने 2 विमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल है देखो लोकांक मोटिवेशन हाँ ये 2 लेडी देखो आज अपने दम पे अपने मेहनत पे आया अरे जाणा 1 लाखाचा लॅपटॉप घेता सो ऑलमोस्ट न्ही मागीर सगळे धरून अरावंड 90,000 पावता सो 1 लाख जालो न्हू म्हाजे कडेन हा राव म्हाजे कडेन हाडा पळय 10,000 आसा म्हाजे कडेन पार्टी करया राव ओ आमकां ओ पळय नोट का गड्डी 10 रुपया टिप्स हो पळय सो हांव कितें इम्पॉर्टंट उलयता तुमी जोक करून उडयता मरे उरला पळय ओ आमकां पार्टी क्रिसमस आनी न्यू इयर पार्टी कुट्टी करून पावचें ना स्कॅनर दीदीक स्कॅनर धाडया ना ओके ए हांव कितें म्हणटालो ये देखो ये दोनों मोटिवेशन है मेरे लिए भी ऐसा लग रहा है ना मेरे लिए भी मोटिवेशन है मागीर हय तर पळय ना मेरे लिए मोटा फ्रांसिस मेरे लिए भी मोटिवेशन है ओके ये 2 लेडी पे मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ ये दोनों ने अपने दम पे आज यहाँ पे है ना कितें आहा पळय हांसपाचें न्हू लोकांक जोक दिसतलो पूण इतले मेहनत करून तुमी पावला पळय हांव एप्रिशिएट करता तूं हे स्टार्ट करून आतां पण आपले ओन बिजनेस करप प्लस आतां सगळे इंस्ट्रुमेंट तूं कितें पळय घेता पळय डिवायसीस ते तुका फ्युचर हेल्प करतलो आतां लॅपटॉप घेता पळय अरावंड 1 लाखाचो लॅपटॉप व्हिडिओ एडिटींग बरो जातलो तुजें व्हिडिओ एडिटींग बरो जातलो कंटेंट बरो येतलो तुमकां काम आनी स्मूथ जातलो
जॉब सोडून हांगा पावले आनी आपले लायफ स्मूथली काडटा बेबीक हँडल करता फूल फॅमिलीक पळयता प्लस आपले ब्लॉग करता रील करता सुसेगाद आसा कोणाचे अंडर ना ये 2 लेडी किसके अंडर नहीं मेरे अंडर भी नहीं है रोमा के छत के अंडर है हाँ तर अपने दम पे दोनों मेहनत करके ये लेवल पे आणि बरं दिसता मरे तुम्ही माझाच कॅमेरा बरं काय तुम्हीच बरं दिसताय तर शुअर म्हणता तू हाय हां बरं दिसता तुम्ही ॲक्च्युअली बरं दिसता सो येस हां हाय न्हू अरे हांव सांगू आज म्हाका ते चुना लायला तो ना तसलें न्हू तेणें कितें केलें जाणा तर सकाळी गेल्लो हांव म्हाजो केस पळयता पयलो आसतालो तर हांवें कितें केलां सलुनान गेल्लो केस कट केला सेविंग बीन केला मागीर ताणें विचारला बहुत ये हो गया टैन हो गया है आपको डिटेन करना पड़ेगा हांव चिंतलें हाँ मैं घूमता रहता हूँ तो करो करके हाडलो ते चुनो बसून कितें म्हण म्हाका ABCD डिटेनाचें कांय खबर ना लायफान केन्ना करूंक ना ते खातीर हांव इतलो बरो आहा चकचकीत दिसता सो तेणें लायलो चुना ब्रश घेतला चुना लायलो अर्द वर बस म्हणलो थंय येयलो एक स्पंज घेवन येयला पुसलो आनी चल म्हणून अमावंट सांगचें ना नाल्यार म्हाका लॉ दिसलो तर तसो म्हाजो तर म्हाका असं दिसलें तूं म्हणजे चुना लगा दिया दीदी अमावंटूय बरो चुना लायला म्हाका आनी चुनाच लावन म्हाका बरा जाल्लो मातसो स्कीन असो स्लीप जाता म्हाज्या हाताचेर ओके सो ओके जोक हाँ यस मोटिवेशन बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहिए तुम्हारे जैसे कुछ अलग मेहनत करना पुढे सरता ओके चलो बहुत हो गया मोटिवेशन पार्ट आम्ही लॅपटॉप घेता आमचे अपडेट जाता त्या खातीर बेस्ट टाइमपास करताले एक्चुअली ते आमचे हे जाता अपडेट जाता जाला आसतलें दाखयता नंतर हांव झालं ये 10% 8% रिस्टार्ट रिक्वायर्ड चालू अरे टाइम लागतो 1% डाउनलोडिंग हां तो डाउनलोड बा खूप हा टाइम खूप टाइम तुम्ही एक राऊंडा करता तुम्ही परत येयला बाय परत येयला फ्रीज पळोवपाक आमी आतां परत फ्रीज येता ते कितें धाकटो आतां आमकां दोनूय पावना फ्रीज ना रे सो दिदीचो न्हू एक्चुली अपडेट जाता सो आतां आमकां टायम बाय खंय आहा कितें करता कांय खबर ना जिजू बरोबर हय रे पूण भूक लागून कांय हाडूं ना ताका सगळे बायक पळयता आमकां आसलेले रोखडो आसलेले पण ते अपडेट बीन करपाक टायम जाता हांगा सगळ्या फ्रिजाच्या सेक्शनान पायला हो घेता क्रोमाचो म्हाका एक आयडिया आयला हांव क्रोमान घालता न्हू ओके ना म्हाका एक्चुली असो यो तुका सांगता हांव फ्रीज बॅकग्रावंड बरो दिसता न्हू ओके ना असो यो लायट ना असो ओके एक म्हाका सांगूंक जाय एक्चुली कितें जालां ना आतां 2-3 दीस पयलीं मरे म्हाज्या चॅनलाचे सबस्क्रायबर प्लस म्हाजे गेस्ट म्हाजे कडेन बुकींग आहा तेंचे जानेवारीन येता सो ताणी असो कॉल केला आणि कनेक्ट केला म्हाका शंकरान आपको मैं वीडियो देखता हूँ बेबी कैसा है करके भाभी जी कैसा है करके अरे वो ब्लॉग चैनल है कोई का ताणी कितें रिक्वेस्ट केला फ्रांसिस जी आपका तो मैं स्टेप टू ट्रैवल तो देखता ही हूँ उसके प्रमाणे बुकिंग लिया है व्लॉग चैनल भी फॉलो करते बहुत अच्छा वीडियो बनाते एक ही दिक्कत है आपका लैंग्वेज थोड़ा ये हो रहा है पहले आप करते थे लैंग्वेज का पूरा अभी आप लोगों ने कोंकणी कर दिया है मतलब लोकल लैंग्वेज तो हमको समझ नहीं आ रहा है पर पसंद आता हम लोग लाइक करते रहते हैं म्हाका असं दिसता म्हाजे हितून हांव मरे मातसो पयलीं भशेन मिक्स कंटेंट करता अशें दिसता तुमी सजेस्ट करपाचें कितें करपाचें हांव तूं तुजें कर कंटिन्यू हांव एकलो पळय हांव चडशें मातसो हिंदी मिक्स करता कित्याक आतां पळय हांव दोनूय सायड आहा कळ्ळें आतां गोवा सर्च करीत न्हू हेजे ब्लॉग रेकमेंडेशनां येता सो थंय म्हाजो फेस बीन केन्ना दिसता न्हू म्हाजे व्ह्युअर चॅक करता म्हाका अशें दिसता म्हाका दोनूय सायड बॅलन्स करचें पडटा प्लीज म्हाका तूं तुजें कर सो ते मागीर करता
वार्तालाप होगा हय म्हाका करचें पडटलें कित्याक म्हाजे व्ह्यूवर पळयता न्हू तेंकाय म्हाका कंटेंट दिवचें पडटलें थोडें हय सो फायनली आता फ्रीज खंयचो घेतला तें सांग किंवा धाकटुलो घेवया हो रेड कलर बरो दिसता रेड काय मरून कसले रे कलर हो रेडीश मरून ब्रावन रेड कलर हो घेता आमी चला चाय बेस्ट कित्याक टायमपास करता आतां चल टाइमपास मला थंय जावना न्ही रे अजून हा टायम हा एक्चुअली आमचे प्लॅन आनी दुसरे कितें आहा लागता बॉटल्स बॉटल ना आयदण बीन दवरपाक काय बॉटल शाडयो अरे रे रे आसूंक शकता खबर ना इतले बॉटल कोण उदक पिता म्हाका न्हू हांवें घेतले येयले ते असलो येयलो तो कसलो तो गरज मोठो सो म्हाका एक्चुली एक आयन जातलो केन्ना आसा तो म्हाजे 2 आहा ते सारके लागले सो दीदीक हांव सजेस्ट करतले दुसरो आनी कसलो घेतल्या बरो पण दीदी नवऱ्याचे ऑर्डर केल्या खंय तो दीदीक खबर आसा सगळें कसले आहा कितें तें हांगा सगळ्या टायपचे आहा पण ते नाका न्हू हांवें केन्ना सांगलेले नोव्हेंबरान ओके ओके सो पळोवया फ्रांसाचे जे आहा ते डिटेल पळय तो ताका दिता सगळें कितें आहा तें सो पळोवया फायनल कितें केलां तें दीदी काय गावतलो लॅपटॉप ते ना हय तो असलो फ्रांसाचो सिस्टर्स नेम फ्रांसाचो असो आहा लेनोवाचो पात्तोय हय कितें वाजयता रे बाबा हय खंयला बाय तूं न्ही ती आतां पार्टी तेजी सो दीदीचे फायनली जालें सगळें हांगा सगळें प्रोसेसींग कितें बारीक सारीक आसलें तें सगळें ऑलमोस्ट जालें हांगाच जाता की सगळें बेगीन करूंक जाय आनी सगळो लावड म्युजीक आहा कोंकणी आसत जाल्यार कपड्याक येवचें ना आमकां हिंदी चल्ला मुवी सद्या सो ते आतां फायनली डन आतां दीदी पार्टी दितले चल वयता वता करता पार्टी मावस आतां मावस घेवंक जाय नाल्यार कितले मावस घरा कित्याक घेता आमगे जाल्यार आमगेर फाटल्यान धवो म्हणजे जालें काळें धवो बरो आमगेर रातचें येता केन्ना केन्ना सो दीदीक म्हणलें आनी खंयचो जाय तो तुका जाय व्हडलो धाकटो दवरून लिनार घेत जाल्यार व्हडले येता आनी व्हडल्या हातीन धरपा त्रास सो चल वयता आमी आनी पळया कशें व्हडले प्लॅन तो दीदी सद्या प्लॅन कॅन्सल करता आपलो अशें म्हणटा पळया आतां कशें कितें लेट जाला आनी ब्लॉक आसा आनी बायक आनी बाबूक बीन कोणाक हाडूना नसलें तें तें सो चलो आतां आमी भायर सरता बिलींग करून वयचें पडटलें आतां सांजच्यान जे सकयल आहा खंय गो तें सोदचें पडटलें खंय सोदूं गायब जालें सगळें खंय खंय वयता वयता थंय सोडून सगळें बरें डेकोरेशन केलां फायनली दीदी हॅपी लॅपटॉप गो लॅपटॉप रे हांव घरा वरता दिवचें ना लॅपटॉप अंदर आहे हय चलया मरे चावी तू चल मरे बाय कडेन आहा लॅपटॉप फायनली घेतलो दीदीन आतां आमी वयता लेट्स गो चल या चलो या गुड न्यूज बंपर येयला गाडी येयलो न्यू लॅपटॉप येयला सारके चलो चलो सो दीदीक न्हू लॅपटॉप बॅग गावला लॅपटॉपाचेर सो ते आपण भितर वचोंक सोदता पळय आं कर नाका भिता तशेंच आसूं दी बस 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 ना बसा बस मरे गो मातशें भिता गो न्यू लॅपटॉप न्यू येयला आसला लॅपटॉप आसता बरें पाय आले ते वय कशें ए बॅग व्हरता बी पोटली सकट व्हरता वाच वाच परत येवचें पडलें रोखडें कॅ करीत जाल्या सो आमी येयली आतां लेट जाला आमकांच खबर नासलें इतलें लेट ते हांवें बायचें न्हू रोखडें येतलें म्हणून हांवें बायचो बेश्टो उदकाचो बॉटल येयल्लें रोखडें एक वरां जातलें म्हणून आमचें सो बायची बॉटल बी दुदाचें तें कितें खावपाक सुद्दां कांयच व्हरना पळय तें आमकां मातशें तें रावचें पडटा कितें 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 आसता प्रोसेस तें सगळें करून आयले आमी सो येता म्हटल्यार आमकां 8:30 जाले सो पळोवया हांगाच खंय एक रावंड मारून येता पळय दीदी बाय जिजू बीन वयता खंय बाय बाबू बीन हाडूना न्ही सो ती भायर सरता सो पळय दीदी बीन वयता खंय लॅपटॉप घेवन चलो सर आनी पुजा लॅपटॉपाची पुजाचो ब्लॉग तुमकां दीदीच्या चॅनलाचेर पळोवंक मेळना कित्याक हांव दाखोवंक शकना म्हाका येवचें पडटलें तू यो मगो सो कंटिन्यू करतलें लॅपटॉपाचो आनी दीदीच्या चॅनलाचेर पळोवंक गावतलें तुमकां कशी पुजा केला ती सो आतां वयतले पण स्टाफा सगळीं वयतली दीदीकूच करचें पडटलें आनी जिजूक सो कोणाक आसा घरा जाल्यार येतले डूब करून ओके ओके कंटिन्यू हांव पळयता पार्ट 2 पार्ट 2 लॅपटॉपाचो पार्ट 2 हे फ्रांसीस आनी पेडे केन्ना
त्यात आता हांव उलयतालें हांवें ना काय चडोवंक ना अय अगेला काय जायला बेश्टें म्हणटाले हे ना हो घेवन परत येवं जाय म्हाका हा हो पात्रांवूच ते करतलो बॉक्स दवरून यो माता ना त्यांनी सांगलेलं कितें बॅग हांगा दवर बॉक्स हा बॉक्स व्हरता ना सो तेन्ना मी हाडटा तुका पेडे ओके ओके शोना रेडी जाला आणि आदी रे भितर आहा चडशे ते दोगांय वयताना मॅचिंग 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 सेम सेमच घालता सो पॅन्ट दुसरे दुसरे घातले परत चेंज केला आता पॅन्टूय चेंज करून सेम घातले पळय जालें चलो आम्ही ऍक्च्युली क्लिप पळोवपाक बीन गेली बरें लायट अप कशें केला तें लेटूय जालो पणजे येयल्ले आमी आनी कितें जालें पणजे येयल्ले म्हटल्यार बाय न्हिदलेले आसा आमी गाडयेनूच एक रावंड मारलो आनी तेजो वी रोड तुमकां पळोवपाक घातलें कशें केलां तें एक परत एकदां फ्रांसी म्हणटा हाडचें पडटलें बायक दाखोवंक बायक पळोवंकूच गावना बाय न्हिदला म्हणून सो पळोवया आनी खंय मागीर नेक्स्ट टायम खंय वयता तेन्ना नाजाल्यार पणजे मागीर केन्ना हाडया मरे आसतलें न्हू थोडे दीस पणजे लागींच हय बरें केला मरे फास्ट येयला तूं आनी बरें डेकोरेट केला नो एंट्रन्स न्हय कितें रे हा वय हांगा खंय दिसतलें हांगासून दाखयता अशें करून बरें केला मरे बरें डेकोरेशन केला बरें सगळें लॉंग सगळें हे स्टार सगळे बरे आनी आतां करता आमकां लेट जाला एक्चुली क्रमा 10 जाले आतां सो आतां डायरेक्ट वयता आमी जेवपाक डिनराक दीदीचें काम मात जालां बरें एक पूण आमकां मातसो लेट जाला ना तेजें काम जालां तें मेन इम्पॉर्टंट काम इज मेन इम्पॉर्टंट कितें तरी आमी केन्ना आनी वचोंक शकता तेजें काम जालां न्हू सगळें जालें आनी आमी पयले न्हू आतां जालें न्हू आनी खंय आनी कितें जाय जाल्यार आनी एक फावटी केन्ना वचोंक शकता न्हू तशें पण बाय असल्या म्हणून आमी देवना नाजाल्यार सुशेगाद आनी टायम रावतले आसले ते चर्ची कडेन बीन चर्ची कडेन मातसो रावन पळोवंक गावले पळोवंक गावले सगळे तरी सुद्दां आमकां दिसलेले लेट येयल्यार सगळे लायटी बीन सगळें बंद जातले म्हणून आसतलें दिसता न्हू आसतलें दिसता लेट म्हणजे पळोवया आनी आतां आमी डिनर करतली आनी मागीर पळोवया बाय पयलें आनी मागीर पळोवया खंय आनी खंय लागीं ह्या सायडीक बीन कितें आहा ओल्ड गोवा येयला आतां आमी कुट्टेकर वयता एज फेवरेट फ्रांसाचें रेस्टॉरंट की थंय स्पेशल सगळें नुस्तें गावता बरें गरम गरम वयल्यार बरें सामकें नुस्तेंच खावपाचें स्पेशल ते जालें की मागीर आमी त्या सायडीक ओल्ड गोवा पळयता कितें समज आहा जाल्यार लायट अप बीन कितें केला त्या सायडीर पळयता कोणाचें तें इतल्या मोठ्या हांगाय केलाय पळय हांगासर कोणाच्या घरानूय बरें केला काल खंय गेलो पुपी हांगा दोनापावल पयर ते करंजाले गेल्ले न्हू थंय बरें बरो केल्लो न्हू तो फुल हांगा केला कितें रे ना रेस्टॉरंट आरे त्या रेस्टॉरंट दिताचे रेस्टॉरंट कितें तर अर्दे बरें बरें डेकोरेट करता स्पेस आसा बरो डेकोरेट केला फुल बंगलो डेकोरेट केला तुमकां ते लास्ट ब्लॉगान पळोवंक गावला आसतलें दाखयले ते कितें रे हय पयला दिसतालो बरो हय पयला न्हू तो आधी बरो दिसतालो रे आधी आमच्या वांगडाच असलो बरे व्हिडिओर पळय म्हणटा हांव तुका हांव न्ही तू आमच्या वांगडाच आसला मरे आधी लाईव्ह आला हांव सगळ्यांनी व्हिडिओन पयला आसता म्हणून सो व्हिडिओ खंयचो रे तो केल्लो तो ऑफिस आमचे सेटअप केलं पळय ते कुय म्हणून व्लॉग आसा पळय टायटल तो तुमी पळया तितून आसा कोणाचें घर बरें डेकोरेट केल्लो कुय टायटलाचें नांव आमच्या थंबनेल टायटल बीन आसा पळय तेजेर रॅन्डम तुम्ही असोन व्हिडिओ पळोवपाचे मज्जा येता लोक म्हाका दिसता एवरी कितले पळयता व्ह्यूवर पळय एक व्हिडिओ आसता आमचे कितले 10 मिनटां 12-15 मिनटाचे व्हिडिओ तितूनले 7 मिनटां 8 मिनटां व्हिडिओ पळयता म्हणजे इंटरेस्टिंग आसता व्हिडिओ भितर वचून पळोवंक जाय कितें आसता फक्त थंबनेल आनी टायटलार आसत जाल्यार तुमकां कळचें ना थंबनेल टायटल कितें आमकां टायम गावना न्हू सो कितेंय आमी हे करता थंबनेल क्लिक सुद्दां करना खंयचाय मागीर रॅन्डम घालता आमी कितें न्हू आनी आमचे कितले डेली व्ह्यूअर आहा पळय ते क्लिक करून पळयतात आनी एन्जॉय करता मेळटा तेन्ना हे करता एप्रिशिएट करता सांगता तुमचो ब्लॉग बरो आसता बरो व्हिडिओ चडशे बायचे सगळे बायचे रिलेटेड व्हिडिओ चड आवडटा लोकांक हय हय आमची पयलीं बरेच नोकरी मारी आतां कमी जाल्या आतां नोकऱ्यो कमी जाला खंय बायचे आतां चड जाला घरा येयले की कळटलें कोणाक
व्हिडिओचेर तुम्ही मातशे पळयता तेन्ना इतले आसता रातचे धूम तडाका करता ते रातचे न्हिदता तेन्ना आई न्हू एक वर्ड म्हटलेले असता पयर कितें तालार येता त्या सो आदी आनी शनय ताळा येता हा तालार येता बाय तालार येता तालार म्हणजे ताल पे मस्ती करता तालार येता म्हणून अशें रिदम काय कळन दोगांय हय हांकां काय कितें करताले मस्ती फाटल्यान मस्ती जाल्यार नो सीट फोन म्हाजो कसो धरला खबर ना कोणाची तकलीक मान कितें कापला त्या बरें उलयता सगळ्यांना पण सगळें कापला माझ्या नाकूच दिसता पावले आमी इतली गर्दी आसतना कुट्टेकाराक दाखयता तुमकां गाडयो कश्यो आहा पळय खंय पावला पळय गाडयाचेर लायन सो वयर सकयल आहा सो सकयल आमी कित्याक मम्मीक वयर चडोंक त्रास जाता न्हू म्हणून सकयलूच घेतला आतां गावले सीट्स काय खबर ना का मेला रे नीचे ऊपर फायनली वयरूच गावला आतां वयरूच वयता चलो आमी ओल्ड गोवा पावली सो हांगा लागींच आमी जेवपाक गेल्ली न्हू सो म्हटलें एक रावंड मारया कितें बरें अशें केलां जाल्यार अशें आहा आनी ह्या सायडीक बरें दिसता बरें रातची सो आमी रावतले बरें आतां काय ना आतां सारकी कितले 11:30 जाला हय रे 11:30 जाला हो बेश्ट आधी आपलो टायम 11:30 जावपाक 2 मिनटां उरला हा ये मात चर्चीक लागना हय न्हू हय बापाय घोडाला येता घोडा जाय न्हू बायक बेश्टे रायम्स लायला की रडटा म्हणून